लोकशाही आयनाच्या बायना घेतल्याशिवाय जायना. शबय शबय. अरे किती शिगमा आला किती रे? हो आमचो राजकीय शिगमो. पयलो आम्ही विटो मागलो, लोकांनी विटो दिले. मागीर आम्ही बाटल्यांनी उदक विकले, लोकांनी घेतले. आणि आता आम्ही कावलाकार जाऊन लोकांनी येता. हा म्हणून कितें जालां आता, लोकांनी आपल्या माळ्या वयले नांगर काढून लोकांक आपणाक दिले. आणि आता ही नवे एक नोट कमळार वोट. तुमच्या बॅनर पडून जाय खोट. कित्याक? अरे तुमच्या परस ते काँग्रेसवाले परवडले मरे. हा ते कितें म्हणटात, पैसे घेया म्हणजे नोट घेया आणि आमकां वोट दिया. आणि तुम्ही सारखे परते करता मरे. आमचे कडसून नोट मागता आणि वोटूय मागता. म्हणजे देंवचाराक सूर आणि रोट दितात पळय, तशें तुमकां नोट आणि वोट. पूण म्हाका एक गोंयना सांग, तूं खंय घुसपा हातून? अरे सरपंच म्हणपाक लागलो. गोंयना मातसो दबो घेवन भाव रे. आता सरपंच म्हणटकूच कितें करतलो, भोंवचो पडलो ना. जमले कितले? जमले कितले काय म्हणटाय खंय रे. मातसो घरांच भोंवलो. अरे गेल्ल्या घरान कागाळी. एकटो म्हणटा आपणाक फाटल्या म्हयन्याचे गृहलक्ष्मी मेळोंक ना. दुसरे म्हणटा आपणाक दयानंद सुरक्षा तेचे 2000 मेळपाक ना. बरोबर. अरे थोडे कितें म्हणटात, अरे आमची टॅक्सीक भाडेच मेळनात मरे, ते सगळे भायले टॅक्सीकार येयल्यात म्हणटात. पयला मरे गोंयना, हांव तुका सांगतालो सदांच, गोंयकारांनी जर कसलोय धंदो करीत न्हू जाल्यार मरे सरकार थंय कितें ना कितें करून पाड घालतलो. कित्याक गोंयकारां कडसून सरकाराक कमिशन मागपाक जमाना. अरे फाटीं नायजेरियेन येवन पर्वरी बोवाळ घालो. हय. कितें केलें ना. पयर टॅक्सीवाले येतकूच तांकां रोखडोच मार पडलो मरे. आ नायजेरियनाचेर तुमचो दांडो उखललो ना तेन्ना तुमकां गट्स म्हणटा ते नाशिल्ले. म्हणटकूच भायल्यांक एक न्याय, गोंयकारांक वेगळो न्याय आणि 0 टॉलरन्स टू गोवान्स. अरे पूण त्या टॅक्सीवाल्यांक एवढ्यांक कोणें सपोर्ट सुद्दां करूंक ना मरे. फकत तो मायकल लोबो आनी विष्णुवाक धांवलो. अरे विष्णू वाघाक आनी काम दवरना कितें ह्या लोकांनी. ताजी दोनूय खातीं कला अकादमीचे अध्यक्ष पद आनी यशचे उपाध्यक्ष दोनूय काडून घेतली. पूण ताका कामूच ना. तो असले हांगा कितें ना कितें करीत आसता. आनी भंडारी समाजांतले लोक बेजार जायत म्हणून दोनूय काडल्यात आनी भंडारी समाजाच्या लोकांकूच दिले. एक दिले दयानंद मांद्रेकाराक आनी दुसरे खाते दिले नायकाक. हाका म्हणटात IT तकली. विष्णुवाग म्हणजे भाजपाक मुत्या जाग्यार जाल्ली केसळी कसो. त्रासूय येता आनी काडपाकूय जमना. अरे गोंयना मनशाक मरे भावनीक आनी मानसीक त्रास कसो दिवचो पळय हे मरे भाजपावाल्या कडसून शिकचे. काँग्रेसवाल्याचें तशें ना. तूं तांकां कितेंय म्हण, गाळी घाल नाल्यार चोर म्हण, ते तुका सदांच उमेदीन अडकितले. यो पक्षान वच, भितर यो भायर सर, आओ जाओ राजकुमार. विष्णू तो तसो वगी रावता. अरे फाटले फावट इलेक्शनाक काँग्रेसीक रावन तेणी श्रीपाद नायकाक निवडून हाडलो. BJP बरोबर भोंवता आनी आपल्या समाजाच्या लोकांक पत्रकां वाटलीं आनी भाऊक निवडून हाडलो. दिसाचो काँग्रेस, रातचो भाऊ म्हणून भाऊ येयलो. पूण आतां खंय मरे तो उबो रावताच. हां पळोवया मनोहर भाईचे छक्के काय वाघाचे पंजे. कळ्ळें. सोड आसूं. पूण निमणे वाळपयकारांचें बाबा काम जालें. कितें जालें तर खासो मुखेलमंत्री जालो की पुन्हा विश्वजीत आरोग्य मंत्री जालो रे. कितें उलयता रे गोंयना. अरे गोंयचें मंत्रीमंडळ म्हणजे कोण? तूं जर फाल्यां विचारशी हय गोंयचो टुरिजम मिनिस्टर कोण? कोण? मनोहर भाई. गोंयचो हेल्थ मिनिस्टर कोण? मनोहर भाई. गोंयचो PWD मिनिस्टर कोण? भाई. अरे सगळेच मंत्रीपदां जर भाई कडेन आसा जाल्यार तो वन मॅन शो जालो ना. अरे मागीर वाळपयकाराचें सपन कशें पुराय जातलें तर. अरे काँग्रेसीचें सरकार चलतालें पळय गोंयना तेन्ना मरे विश्वजितान वाळपयच्या लोकांक खूब उतरां दिल्लीं. आपूण तुमकां बरो एक उच्च दर्जाचो बस स्टँड बांदून दितलो, तुमकां बरें हॉस्पिटल दितलो, तुमकां आयनॉक्सा सारकिल्ले मल्टीप्लेक्स दितलो, अशें मरे ताणें खुबशीं उतरां दिलीं आनी ते सगळे प्रकल्प चालीक लावन पूर्णत्वाक हाडले. हय आतां मरे ताचें उक्तावण जालां. आतां? हय. अरे पूण हांवें आयकलां हेचें उक्तावण जावचें म्हणून कांय लोक उपोशणाक बसलेले खंय मरे. अरे हे भाजपावाले पळय आसा ते मरे कोणाकूच कांय करूंक दिवचे ना, आपुणूय कांय करिना.
आता जर विश्वजिताचे प्रकल्प जर उक्तावण केले जाल्यार बसला थंय विश्वजिताक क्रेडीट मेळटलें न्हू. हय बरोबर. पूण केला काम ताणेच रे. आता हांचो सरकार आसा म्हणून ते करूंक थंय उक्तावण दिनाशिल्ले. हां आनी दुसरें म्हणजे मरे हांवें अशें आयकलां की थंयचो कांय लोक म्हणटा असलो उच्च दर्जाचो बस स्टँड जायच कित्याक वाळपयकारांक हाचेर विश्वजितान बेश्टेच पयशे खर्च केल्यात. कितें उलयता तूं? अरे ते उलोवपी कोण ते कर्मदळीत रे आसतले मरे. थंयचोच लोक उलयतात. हय थोडे उलयतात मरे. अरे म्हाका एक सांग, उच्च दर्जाचो बस स्टँड फक्त पणजेकारांक आनी मडगांवकारांकूच मेळचो? ना. वाळपयकारांनी कितें चूक केल्या? ना. सगळ्यांच्या मतांक मोल सारकेंच मरे. हय. मागीर वाळपयकारांनी मतां मारल्या तशी पणजेकारांनी आनी मडगांवकारांनी मारलेली. बरोबर. पण वाळपयकारांक बस स्टँड कित्याक नाका? त्याच दर्जाचो बनवून दिलो ताणें. अरे फाटीं तो आरोग्य मंत्री म्हणटालो येदें व्हडलें हॉस्पिटल जायच कित्याक वाळपयकारांक? 5 स्टार हॉटेल मरे. नाचपाक येना मरे आंगण वांकडे अशी एक म्हण आहा. कळ्ळें तुका? हय हय. अरे पार्सेकाराक जर एक हॉस्पिटल बांदपाचें आशिल्लें जाल्यार तो आरोग्य मंत्री आसूनय आपल्या गांवान आपल्या मतदारसंघान कित्याक बांदूंक शकना? सारकें. हा? अरे सादे ताच्या मतदारसंघान तो मोरजे गांव येता मरे. त्या मतदारसंघान आपल्या मोरजेच्या गांवांत एक सादी मसण भूंय तो बांदूंक शकना मरे. हा? म्हणटकूच तो विश्वजीत कितें बरें करता पळय ताचो दुस्वास कित्याक करता? अरे मनशान मरे दुसऱ्याच्या कामाचो दुस्वास करचो न्हय. सारकें. दोत्तो अप्पा कोणा कोणाचो दुस्वास केलो रे? अरे हेच ते भाजपवाले. काँग्रेस सरकार पळय चलताले तेन्ना मरे हे सगळे भाजपावाले विश्वजिताच्या नांवान बॉब मारताले. तो पयसो खाता, तो वाळपयच्याच लोकांची कामां करता, तो मायनिंगाचेर धवळ करता आनी कितें आनी कितें आनी कितें अशे तरेतरेचे आरोप केले. आतां तुमचें सरकार 2 वर्सां जालीं मरे म्हणटकूच तुमी कितें तरी करून दाखया मरे. ती पयलींचीच मडी कित्याक हुसकूंक बसल्यात? आयल्ले दिसा त्यो पुराणांतल्यो कथा सांगतात त्यो. हांव तुका एक सांगता बसते हांव विश्वजीत मरे खरोच ग्रेट. तो बरें काम केलां ताणें. रायट तुगेलो तुपा रायट. कित्याक जाणा मरे तेचें एक मरे विजन आसलें. नव्यान नव्यान तंत्रज्ञान गोंयांत हाडप, तांकां उदरगत करप, व्हडले व्हडले कार्यक्रम तो राबयतालो. देखून मरे आमकां म्हापशान एक बऱ्या पैकी आजुल हॉस्पिटल मेवलां. नाजाल्यार आतां तो पार्सेकर स्पीकर सर हे सरकार आमचे आयकना. स्पीकर सर मी काय म्हणटा तांकां कळना ना. हेसो खबरो हेंचे मरे आतां सगळ्या लोकांक कळ्ळें. हेंचे दाखोवपाचे दात वेगळे आनी खावपाचे दात वेगळे. तांचे मरे एक बरें आपूण साव उरलेले चोर. आपूण बरें शेण खावप मरे आनी दुसऱ्याच्या तोंडाक हात पुसप. आमचो सेवक धवो फुल्लो. काँग्रेसीचे सगळे चोर हो तांचो मुलमंत्र. आतां पयर काणकोणची गजाल पळय. तो डेप्युटी कलेक्टर प्रदीप नायक आशिल्लो पळय तो कोण तो तुमी वळखता? ना कोण तो? अरे जेन्ना ठाण्यार पळय पंचायत इलेक्शन जालें तेन्ना खाशांक गायी घालून भाजपाच्या लोकांक भडकोवन पंचायत जिखली म्हणटा पळय तो हो प्रदीप नायक. ताका मागीर बक्षीस म्हणून मरे आमच्या भाईन मामलेदार पद दिलें. ताका बढती मेळ्ळी आनी तो डेप्युटी कलेक्टर जालो. पूण जेन्ना आतां काणकोणान पळय ते बिल्डिंगेच्या प्रकरणात घुसपाला म्हूण कळ्ळें पळय आपल्याक लज जावचे पयलीं भाईन ताका लोक कामा वयल्यान काडलो. जाणू तप्पा ह्या आपापल्या कार्यकर्त्यांक मरे यूज करतात आनी वेळ आयलो की ते पयस कोत्तात. आतां मिकीक आनी सिकराक पळय तेंचे बिजनसाक लागून आनी ते घराचेर रेड मारल्या. हे सगळें कोण करता ते देवाकूच खबर. देवाक कितें तांकां सगळी खबर आसा. अरे परत एक फावट म्हाका इंटरव्यू फेल केलो मरे. आवयस अरे तुजे कडेन सगळ्यो सर्टिफिकेटी आहा, एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेटी आहा आनी तरी आसतना तुका भायर उडयलो? भायर उडयलो. अजापूच म्हणपाचें मरे. म्हाका पयलो प्रश्न केलो तांच्यांनी नांव कितें. हांवें म्हटलें श्याम सावंत. दुसऱ्यान विचारलो खंयसर रे तूं. हांवें नेटान सांगलें कोपरड्या. म्हाका म्हणपाक लागले 70चो मरे तूं. तशें जाल्यार तुका म्हणालें नोकरी ना. कारण गेल्या त्या सरकारान खंय तुमकां जायत्यो नोकऱ्यो दिल्या. अरे अशें कशें म्हणपाक शकतात ते? म्हणपाक शकतात ते करूनय दाखयतात. फाटल्या सरकारान पणजेन कितल्योश्योच नोकऱ्यो दिल्या. नाजाल्यार मनोहरबाईन सांगचें खुद्द दिगंबर सरकार आसलो पळय तेन्ना ताणें आमचे असल्या जे आमी यूथ काँग्रेसाक वावुरताले आमकां नोकऱ्यो दिवंक ना. कारण खरेंच तो मनांतल्यान एका मान आमचो पर्रीकर आसलो ताका मानतालो तो. आर्ट्स एंड कल्चरान वच, एकाउंट्सान वच, PWDन वच, पणजेकार म्हणटा पळय ते आहात. वयता थंय मेळटलें तुका. तांकां हो रूल लागना. हें पळय आमचें नशिबूच फुडकें
जेन्ना म्हाजी BA जाल्ली पळय तेन्ना जर विश्वजीत आसलो जाल्यार म्हाका गॅरंटीड म्हणटा पळय तो जॉब मेळटलो आसलो. इतलीं वर्सां आमकां 70 कारांक कोणें पळयलेच ना. आतां जश्यो नोकऱ्यो मेळ्यो सगळे विचारूंक आयले. अरे आता कितें जालां ना मरे, एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जी पत्रां दितात पळय ऑफर लेटर, तेजी मरे झेरॉक्स कॉपी काडून मरे प्रत्येक घरा कडेन येतात. कोण मिनिस्टर येता? मिनिस्टर येणार रे, तांचे मनीस येतात रे. Representative. हय, कळ्ळें तुका. आनी आतां म्हाका अशें दिसपाक लागलां थोड्या दिसांनी मरे हांच्या कार्यालयांनीच सरकारी ऑफिसां जातलीं आनी थंय तुज्यो रिटर्न आनी ओरल टेस्टूय जातल्यो. अरे बाप, हो आनी डोफो आनी कसलो रे. अरे त्या मोदीक एक नोट कमळार वोट घालताय जाल्यार घाल. घालता कशें आयज पळया कितें आहा जाणा मरे, काडपाक मेळटा जाल्यार पळयता. फाल्यांची इंटरव्यू आनी एप्लिकेशन टायप करपाक तरी उपरतलें कितें ना येता. ना 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 ना. ना तुका भितरले कांय पयशे काडपाक मेळना. एकदां घातलें भितर एकदां गेले की भायर कांय सरना. भाजपान एकदां भितर सरलो की तुका भायर सरूंक मेळना. तूं घुसमट मार जाली म्हण नाल्यार आनी कितेंय कर. अरे फटी दिसता जाल्यार विष्णू विचारात कश्यो भयो जातात पळय त्यो. पर्रीकार म्हणजे पर्रीकार आमचेर सारको लक्ष दवरता. अरे वो सगळे फुडें टायट रे. शिगमो जावपाक खूब टायम आसा अजून. हे पळय, सोरो पियोन रस्त्यार पडचे परत रातभर बारान रावलो बरो. सकाळची 4 वरां मेरेन. रातभर तुझ्या बापायन बारां उक्ती दवरल्यान खोंड मारून तुका भायर उडयले मरे ते. अरे गोंयना तो टायट आसलो तरी खरें उलयता रे. हालींच सरकारान परवानगी दिल्या मरे रातची 4 मेरेन बारां उकडी दवरपाक. तशें जाल्यार रातची 4 जायसर जर ओपन म्हणजे म्युजीक आयलेत. म्युजीक आयले म्हणजे लोकांचे झेमेचे पडले पाड. म्हाका दिसता हेतून फक्त पोलिसांची भर. अरे फाटल्या दिसांनी एक्सायज डिपार्टमेंट धाड घालताले. कित्याक? बारां सकाळची बेगीन उगडटात म्हणून. आतां बाबडे कितें करतले? म्हाका जाल्यार अशें दिसता मरे ते 4 मेरेन कित्याक आनी 24 वरां बारां उक्ती दवरा मरे. रातभर सोरो पिया, सकाळी उठ, तोंड धू आनी वच हॉटेलान. म्हणजे हें बरें आहा मरे. हा, सकाळची 4 मेरेन बारां उक्ती दवरप आनी मागीर तांकांच हॉटेलांय परवानगी दिवप. म्हणजे त्याच हॉटेलान तूं चाय पिये. हाका म्हणटात IT. बरें तुमी बसात, हांव येता. हा बरें चल. यो बायले यो, सोरो म्हाका दी पळय. दोतो अप्पा हांव येता. माझी मातशी खूब मरे सारखी करपाक जाय. आता सरकार काय तो काढला रे, इलिगल घरां मोडपाची आसलेली म्हणून तोही दवरलेली. आता घरां लिगल कोत्ता म्हणून आता ती सारखी कोत्ता हांव. बरें तर बसात तुमी. बरें पयला मरे 3 ते 4 हजार घरां खंय ते आतां लिगल करतले. येलाप्पा आनी कलाप्पा हे कारतात जातले गोंयकार. अरे पयले तांकां गृह आधार दिलो, मागीर तांकां सामाजीक सुरक्षा दिली आनी आतां तेंच्यो खोपी लिगल करता. आतां ह्यो खोपी लिगल करता त्यो जर समज एक 2,000 आसतल्यो पळय भायल्यो जाल्यार तांचे 10,000 लोक लिगल जाले गोंयकार. कितें रे सरकार कितें म्हणटा? आमकां कित्याक पडलां? लिगल करतना तांचे कडसून पयसो मेळ्यार पुरो. कित्याक? सरकारी तिजोरी सद्या खाली जायत आयल्या नरे स्किमी दिवन दिवन. म्हणटून हो पयसो थोडो कडेन वापरूंक मेळ्ळो. कितले दीस नमो नमो करून भीक मागतले. दोतू अप्पा तो नरेश सावळा सारको चाळवला मरे. पयलीं ते दिवचलच्या हॉस्पिटलाचो दर्जो वाडय म्हणून आड्डलो. आतां तो दर्जो कसो घसरला पळय ते फेसबुकार बरयता. पूण कांयच साधना. कितेंय जावं अपक्ष रावन मरे बाबडो झगडटा. नाजाल्यार हे काँग्रेस राज्यान आसात व ना कांयच कळनात मरे. हे मरे सगळे भटो आपल्यो वाटो म्हणून मरे हे सगळे पयस फापसल्यात. तुमकां एकूच सांगता, हे म्हाज्या आईचे निमणे उतार वच्चे पयले हांगासून. शिटकावणी दिल्या काँग्रेसीन. आमी सगळे एकठांय जातले आनी सगळे गोंय पेटयतले. तेन्ना मरे हांकां मरे लिपून रावचें पडटलें. आनी 2 वर्सांक कितें कर्मां पळय केल्या ती लोकां फुडें उक्ताडा येतकूच मरे डबाडब शिक्के मरे हातानूच बसतले. लोकशाय रे बाबा लोकशाय. खेमानीला लोकशाय. जशी पेदरूल्या पाटात लागली